हॅपी फीस्ट टू ऑल द पॅरिशनर्स ऑफ रेस मागस. थ्री किंग्स फेस्ट जे आसा हे आमच्या गोंयांत सामकें मोठ्या हितून साजरो करतात आणि ह्या फावटी स्पेशल आमी रेस मागस म्हणजे 3 कडेन साजरो करतात आणि वन ऑफ द विलेजीस इज रेस मागस. आणि ह्या फावटी आमच्या रेस मागसान सामकें विथ हाय स्पिरिट्स आणि सामकें बऱ्या तरेन आमी हे सेलिब्रेट केलेलें आसा. ऑल द क्रेडीट गोज टू फादर बेंजामीन, आमचो पॅरिश प्रिस्ट रेस मागस. तेणें जेन्नाच्यान हांगा ताबो घेतला म्हाका दिसता बरी बरी कामां ह्या गांवांत घडयल्या आणि फर्स्ट टायम म्हणजे थ्री किंग्स हॉर्सीस बीन हाडून लायव्ह तेंच्यांनी ते थ्री किंग्स सेलिब्रेशन केल्या. सगळे पॅरिशनर्स जे आसा हांगचे हे खूब खूश आसा सामकें, म्हणजे फिस्ट इतल्या बरे तरेन तेंच्यांनी सेलिब्रेट केला म्हणून हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आणि सगळे पॅरिशनर्स जे हांगचे आसा ते सुद्दां भरपूर उत्साहान आयज सकाळच्यान चर्चीन येवन तेंच्यांनी तेंचो मोठो वांटो, तेंचे यूथ जे आसा तेंच्यांनी एक मोठो वांटो घेतला ह्या सगळ्या फिस्ट बऱ्या तरेन सेलिब्रेट करपाक लागून. हांव तांकां अनेकदां आयच्या हेज्यो परबी दिता फेस्ताच्यो. आणि फुडली जी वाटचाल आसा चर्चीक लागून जावं ह्या सगळ्या गांवाक लागून फादर आमचो बेंजामीन हेज्या हातांतल्यान बरी बरी कामां फुडें घडटलीं हे आमकां खबर आसा. कित्याक आमची पंचायत आसूं, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, हे पुराय सगळी एक टीम वर्क म्हणून आमी हांगा काम करता. आणि हांगा आमी एक एग्जाम्पल सेट करून दिता की ऑल द कम्युनिटीज एकठांय येवन कशें बरे तरेन सेलिब्रेट सगळे फेस्टिवल जे आसा हे करता. हांव सांगता की थ्री किंग्स जे फेस्त आमी हांगा सेलिब्रेट करता ह्या सगळ्या गांवाच्यो सगळ्यो कम्युनिटीज येता आणि हे बऱ्या तरेन फेस्त आमी हांगा सेलिब्रेट करता आणि एक बरो एग्जाम्पल आमी सगळ्याक सेट करता की एकठांय जावन कशें रावप पळय तें. हांव अनेकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या फेस्ताच्यो परबी दिता आणि फादर बेंजामीन तांकांय ऑल द बेस्ट म्हणटा की फुडली बरी बरी कामां आसा ती बऱ्या तरेन आमच्या लोकांक लागून घडोवन हाडची म्हणून. थँक्यू, देव बरें करूं.